आज मुद्दम पत्रकार परिशद घेवपाक इश्कोलां चालू जाली, हायर सेकंडरी चालू जाल्यो, कॉलेजी येता त्या म्हयन्याक चालू जातली. मुख्यमंत्र्याक हांव रिक्वेस्ट करता, कॉलेजींतल्यो ज्यो एग्जामी आसा तांकां पयले वॅक्सिनेशन दिवचें आनी सगळ्यो एग्जामी घेवच्यो. कारण राज्य एग्जामी शिवाय मुखार वता हें आवय बापायक पटना, पेरंट्साक पटना. आनी त्याच बरोबर जे फिल्डांत काम करता एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तांकां पटना आनी तांणी पर्टिक्युलरली म्हजे कडेन येवन हें उलयल्या. त्या खातीर 18 वर्सां वयले वॅक्सिनेशन जे BSc भुरगे आसा, डिप्लोमा इंजिनियरिंगा भुरगे आसा, इंजिनियरिंग कॉलेजींत भुरगे आसा, फार्मसी कॉलेजींत, आर्किटेक्चर, ज्यो कितें म्हणून 18 वयले भुरगे आसा तांकां वॅक्सिनेशन कंप्लीट केल्ल्या भुरग्यांक ऑनलायन किंवा इतर एग्जामी घेवच्यो न्हय. डायरेक्ट 1 म्हयनो जाल्या बरोबर तांच्यो एग्जामी घेवच्यो आनी एज्युकेशनांत जो अंदाधुंद कारबार चल्ला तो बंद करचो. वर्स येता एज्युकेशनाचें, तेन्नाच ही तयारी सगळी जावपाक जाय आशिल्ली. ती मुख्यमंत्र्यान करूं ना. जशी पयर सेकंड वेव येतली म्हणून खबर आसा, आतां थर्ड वेव येता. थर्ड वेवांत कितें सांगलां, डेल्टा हो असाध्य हें जंतू कोविडांत येता आनी हो आयले जाल्यार कितें जातलें हाजेर आतां विचार विनिमय करपाक जाय. मुख्यमंत्री 31 जुलय पर्यंत सगळी हें करता, हय बरोबर करता. कारण हांवें प्रायम मिनिस्टराक पत्र बरयलें, स्वता पत्र बरयलें म्हणून आज आमकां गोंयांत वॅक्सिनेशन मेळ्ळीं. हांवें स्वता बरयलें, जर महाराष्ट्रांत वचून आमकां वॅक्सिनेशन मेळटा जाल्यार गोंयांत कित्याक मेळना काय म्हणून 18 वर्सां वयले. आनी त्या नंतर ह्यो सगळ्यो गोश्टी मुवमेंट जावन आज आमकां वॅक्सिनेशन मेळपाक लागलें. इट इज गूड. त्या बद्दल गव्हर्मेंटाचें हांव अभिनंदनूय करता, तो प्रश्न ना. पूण 31 जुलय पर्यंत करता आसतना एक ताणें लक्षांत दवरपाक जाय की जे भुरगे 18 वयले भुरगे शिकता तांचें वॅक्सिनेशन प्रत्येक कॉलेजी मार्फत जालें की ना हें पळोवपाची आवश्यकता आसा आनी ताजेर विचार विनिमय करपाक जाय. कॉलेज वायज, हायर सेकंडरी वायज ही जर वॅक्सिनेशनां केलीं आसात त्या भुरग्यांक एग्जामीकूय बसपाक कांय प्रॉब्लेम ना एका म्हयन्याक. आनी त्या खातीर ह्यो ऑफलायन एग्जामी सुद्दां घेवपाची आवश्यकता आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरान गांवागांवांत शाळो आनी इश्कोलां निर्माण केली योग्य शिक्षण भुरग्यांक मेळपाक जाय म्हणून. आज ऑनलायन एज्युकेशनान परत एकदां आमी 50 वर्सां फाटीं केल्ले सारकें जाल्लें आसा. जशें आमच्या वेळार एज्युकेशन गांवांत नाशिल्लें, इश्कोलां कॉलेजां 25-25 किलोमिटर वचून आमी शिकल्या, चलत केल्या, तेंच आज परत एकदां आयलें. ऑनलायन एज्युकेशन करता आसतना गांवांत कनेक्टिविटी नाशिल्ल्या कारणान गांवांतले भुरगे फाटीं पडपाक लागल्या. आवयो येवन आमच्या सरपंचा कडेन आनी पंचा कडेन, जिल्हा पंचायती कडेन आनी त्या नंतर ते म्हजे कडेन घेवन येता आनी सांगता स्मार्ट फोन आमकां घेवपाक आमची ताकद ना. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तांकां जांकां स्मार्ट फोन घेवपाक ताकद ना आनी जांणी लोन काडून हे कोणाली सरपळी दवरल्या, कोणी पाटली दवरल्या, कोणी कांकणां दवरून हे स्मार्ट फोन घेतल्या, ते इमिजिएट तांचे पे करचे आनी तांकां जांणी अजून घेवना तांकां स्मार्टफोन गव्हर्मेंटान दिवचे. कनेक्टिविटी खातीर जो घोळ जाला, खुद्द मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगिल्लें की हांवें कॉलिंग अटेन्शन घातिल्लें ऑनलायन एज्युकेशनाचेर, 0 वराक प्रश्न मांडिल्लो आनी मुख्यमंत्र्याक हांवें स्पश्ट सांगिल्लें की कनेक्टिविटी ना, भुरगे फाटीं पडटले. त्याचेर आमकां विधानसभेत आन्सर दिल्लें की ऑनलायन एज्युकेशन इज नॉट कंपल्सरी म्हणून. पूण पयर जे सर्कुलर आयलां ताज्या प्रमाणे ऑनलायन जें आसा एज्युकेशन तें कंपल्सरी म्हणून आयलां. कनेक्टिविटी नासतना, टॉवर नासतना, इंटरनेट सेवा डोअर टू डोअर नासतना हें ऑनलायन एज्युकेशन कशें जावंक शकता. म्हाका याद जाता एकलव्याची, एके वटेन गव्हर्मेंट एकलव्य स्कीम करता आनी एकलव्य कसो शिकलो, शाळे भायर बसून जें कितें गुरुजी उलयता तें आयकून तो शिकलो.
ती परिस्थिती आमच्या आज परत भुरग्यांचेर आयल्या. खंय तरी वचून त्यांनी बसप, दुसरो शिकता ते पळोवन त्याचे घर भायर रावप आनी तें एज्युकेशन घेवप, अशी परिस्थिती आमची गरीब भुरग्यांचेर आयिल्ली आसा. आनी हे म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत न्हय तर म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात इतले अर्बनायज जावन सुद्दां म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत काही भागांत, केरी भागांत, प्रियोर कॉन्स्टिट्युएन्सी, धारबांदोडा, सत्तरी, सांगें, केपें, काणकोण, ह्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तांकां आवय बापाय कोण ना, इन्क्लुडींग ताची बिचोले तागेले कॉन्स्टिट्युएन्सी. अशें चित्र निर्माण जालां आनी लोक आमचे कडेन येवपाक. आनी हांवें कालूच स्टेटमेंट दिलां, जर हे 15 दिसांत जर तें सारकें जायना जाल्यार आमी पालकांक आनी भुरग्यांक घेवन आझाद मैदानाचेर एक दिसाचो निशेध व्यक्त करपा खातीर आनी उपोशण कशें करतले. आनी आमी दाखोवन दितले की आमकां मुख्यमंत्री आनी सरकार हे सपोर्ट करना आनी एज्युकेशनांत आमकां फाटीं ओडटा.